देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. देवाच्या मोगाचे दूत जावया. नव्यान काजार जाल्ले घोव बायल तारवाचेर पयन करतना व्हडयेक लाराक भियोवन पोती कडेन विचारता, तुका भंय दिसना? तो एक झुजारी आनी ताच्या पोत्यांतली एक तलवार घेवन पोतिनीच्या गाळया लागीं दवरून तुका भंय दिसना म्हूण विचारतना ती म्हणटा, तूं म्हजो मोग करता म्हूण हांव जाणा. हांवें कित्याक भियोंक जाय? तेन्ना पोती तिका म्हणटा, देव म्हजो मोग करता म्हूण हांव जाणा, देखून हांवें लारांक भिवपाची गरज ना. जंय मोग आसा थंय भिरांत ना, आकांत ना. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी एकामेकाक देवाच्या मोगाचे शीस जावंक उलो आसा. मोग आमी अनुभव करून सदांच ह्या मोगान जियोवचें. देवाचो मोग शाश्वत म्हूण दाखोवन दिवंक जेजू मनीस जावन आमचे मदें जियेलो. तो मोग आमच्या जिवितांत हर एक घडयेक सांगात दिता म्हूण जेजू आपल्या शिसांक कळीत करता. पाप फ्रांसीस म्हणटा, आमचो चड मोग करतलो जिवंत सोमी ह्या पृथ्वेच्या काळजांत सदांच हाजीर आसा. तो आमकां सांडून वसना, एकसरी जावंक सोडिना. आमी फुडें वचूंक ताचो मोग निरंतर आदार दिता. मागुया. सोम्या, तुजो मोग हेरांक वांटूंक कृपा दी. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.